गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी स्थगीत करून आपूण स्वताच लढो दितलो असो संकेत दिला। मजगती विरोधी पक्षा कडेन युतीविशीं उलोवणी चालूच उरतली अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केलां। जाल्यार विरोधकां मदलो अंतर्गत वाद म्हणून भाजपान प्रतिक्रिया दिल्या। फाटल्या खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपाड काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजीपीचे महागठबंधन पळोवपाक मेळ्ळें खरें, मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना। उपरांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षा मदीं बरोच वाद पळोवपाक मेळ्ळो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेत काँग्रेसी कडेन चालू आशिल्ले युती उलोवणी स्थगीत करपाचो थाराव समन केलो। वेंचणुकेच्या निमण्या पावंड्या मेरेन युती विशीं उलोवपाक कळाव करपाची काँग्रेसीक संवय आसा अशें पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार हाणें सांगलें। गोवा फॉरवर्डाकय आदल्या काळात असो अणभव आयला, देखून सद्या खातीर युतीच्यो उलोवण्यो बंद करून पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें थारायलां। मजगती गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केली। हो मुद्दो बसकेक आपोवपाचो न्हय तर गोंयकारांच्या विस्वासाचेर आसा अशेंय ताणें सांगलें। काँग्रेसीन 2 फावटी गोंयकारांक फटयला। आतां गोंयकार दुबावान पळयतात तिसरे खेपे हॅट्रिक जायत म्हणून। हाका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वताच्या हातान वेंचणूक लढयतलो आनी रस्त्यार देवन लोकांच्या प्रस्ना खातीर पक्ष लढटलो अशें आमदार विजयान सांगलें। काँग्रेसीचे जे कुफसान चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान वी हॅव टू हीट द स्ट्रीट्स, म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अँड टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड। गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें तेणी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायवेट नंबरार बीन मेसेज केल्या आसतली म्हणून। PAC जाल्या तांणी जें डिसिजन घेतलां ते एनावन्स करतले। ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडना, हें जालां तें जालां तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें, पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मॅसेज आयली ना हो इशू न्ही। इशू व्हडलो आहा, इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय। म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून। सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें, पूण म्हाका आतां तें हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों। सो आय एम द इशू इज नॉट अबाउट getting the invitation, not getting the invitation, sending the SMS. These are not issues. This is too petty and I don't want to get involved in anything petty. But the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. आणि ते हॅट्रिक जावपाक जायना जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो आनी ते आमी करतले। लास्ट 2 वर्सां सतत आमचो अध्यक्ष तांच्या हातूंत आशिल्लो। अशे वेळार प्रत्येक खेपेक कितें तरी खुसपट काडप आनी खोटें खरें उरलेले प्रश्न आशिल्लो की जर आमचो अध्यक्ष मुद्दम जर गेलो नाशिल्लो किंवा ताचे नंतर सांगिल्लें, पूण हें दाखोवप तुका मोबायलाचेर मॅसेज घातलो म्हूण दाखोवप, जो मॅसेज घातलोच ना आनी ताजे नंतर मागीर तो कोणा ते तांच्या आनी खुलास करप की तो ताका गेलो ना, तो आनी कोणा गेलो, अशी हें जावंक शकना, अशी चूक जावंक शकना। ही जाणून बुजून केल्ली चूक। त्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीन ठरयलें की सद्याक जी आमगेली टॉक्स चालू आसात ती टॉक्स आमी म्हणजे आघाडीची दृश्टी म्हणजे सगळी एक जावपाची दृश्टी विरोधात ती आमी सद्याक सस्पेंड दवरला, आमी स्थगीत दवरला। सद्याक आमी ताजेर कांय उलोवचें ना आनी फुडें आमी सद्याक टॉक्स करपाक वचचें ना। हे इलेक्शनूय तशें आंगार आयिल्ली ना आनी आमी सगळें सस्पेंड दवरला आनी आमी ठरयलें की आमची पार्टी सद्याक आमी फोकस दवरपाचो की आमची पार्टी स्ट्रॉंग करपाची, आमचे पार्टीचे बाबतींत जें कितें करपाचें आहा तें कन्न घेवपाचें आनी ताजे नंतर पूण सद्याक खंयच्याच पक्षा कडेन आमी उलोवपाक वचचें ना, आमी सद्याक धरून तें दवरला। गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युती विशीं उलोवणी स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला। हाजेर प्रतिक्रिया दितना GPCCचे अध्यक्ष गिरीश सोडणकार हाणें गोवा फॉरवर्डाचे अंतर्गत गजाल अशें सांगून कांयच उलोवपाक न्हयकार दिलो।
पूण भाजपा विरोधी सगळ्या विरोधी पक्षांकडेन काँग्रेस उलोवणी चालूच दवरतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. हें तेंगेले पार्टीचे मॅटर म्हणजे त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन ज्यो पार्टी BJPक व्हरपाक सोदतात सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक व्हरपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली व्हरपाक जाय तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. आनी आमकां जी स्टेप्स घेवपाक जाय BJPक सत्तेंतल्यान भायर मारपाक ती स्टेप्स आमी घेत रावतले आनी आनी एग्रेसिवली मूव जातले. कारण गोंयकारांक हो सरकारांनी परत नाका. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांचे मदीं चालू आशिल्ले मतभेद हे अंतर्गत प्रस्न आसात. तांची भुरग्या भशेन झगडी चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाचेर कमेंट करपी कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो. आमची भुमिका कशें व्हरता हाचेर आपूण कमेंट करूंक शकता अशेंय दामून सांगलें. आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांची चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. तांच्या संदर्भांतल्यान हांव कमेंट करूंक ना. चायल्डीश चलता तितलें. तुम्ही गोवा फॉरवर्डाक एलायन्साक रेडी आसतले. परत सांगता कारण आयच्या प्राप्त परिस्थितीन भितर तुमी जो प्रश्न विचारता तो MG कडेन तुमचे एलायन्स आहा न्हू एज अ रिजनल पार्टी. सो गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो इज अ रिजनल पार्टी आनी तेणे आतां काँग्रेसाक सस्पेंड केल्ले आहा. सो तुमचे पळय कितें आसतलें हो प्रश्न तूं तांकां विचार. तांकां विचारतलेच म्हणजे तुमचे सायडीक तुमचें कितें. भारतीय जनता पार्टी 27 भितर 30 येवपाक जाय हाज्या खातीर सामकी कटिबद्ध आसा. 30 येवपाक जाय म्हणटा तो दामू फातोर्डा सॅक्रिफायस करून गोवा फॉरवर्ड कडेन एलायन्स संकल्प आमी घेतिल्लो आसा. हांव पार्टीचो अध्यक्ष नेत्यान उलयतना ह्यो सगळ्यो इफ आनी बट कित्याक उलयता. इफ बट सगळे नेक्स्ट टाइम आमकां दामू फातोर्डा एज अ MLA आनी परत एकदां सांगता अशे गुवन प्रश्न विचारचे पेक्षा म्हजे सामकें आमच्या एका महाभारतांतली जी काणी आसा त्या काणी भितर अर्जुनाचें लक्ष जें आसता ते वयर जे पॅरट बशिल्लो आसा ताजे दोळो म्हजें लक्ष 27. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.